समोर सर्वयामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनान उद्धार हे आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदानान निया गव्या सरेका साऱ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्ल्या सरकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार आज पवित्र सभा जेजू क्रिस्त सगळ्या सर्गा संवसाराचो राजा हे फेस्त संभ्रमता आनी ह्या मुखांतर लितुर्जीक वर्साचे अंत करता फुडलो आयतार आदवेंताचो पयलो आयतार आनी लितुर्जीक वर्साचे नवे वर्स आरंभ जाता आनी आयची देवस्तुती आमा समेज तांके क्रिस्ताक आमच्या काळजांत रास करूंक येवकार दिवच्याक आनी ताणें आमच्या काळजांनी निरंतर रास करून जे सर्गींचे रास ताणें ह्या संवसारी स्थापन करूंक उद्देशिल्ले ते आमच्या वावरा मुखांतर फुडें सरोंक आनी ते अधीक वर्त्या मापान स्थापन जावंक तो आमकां आपणे दिता आनी ह्या वावरांत जेजूस आमकां आदार दिता जे स्वताचें आनी नितीचें राज ताणें स्थापन केलें ह्या संवसारी तें विस्तारूं आनी आमी एक दीस त्या राजांत भागीदारां जावंक पावूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया त्या सर्गींच्या राजा फावो जावच्याक आमी ह्या संवसारी आसतना सतान आनी नितीन आमी जियोंक आसा जायते बडी त्या सर्गींच्या राजाच्या लक्षणां प्रमाणे आमी जियनांतल्याक पाश्चाताप पावया आनी सांगात असे फुडें सतान आनी नितीन बक्षण्याच्या आनी मोगाच्या मनोभावान जियोंक जाय असो आदार आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फावो ते परे बेडोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगत आमी मागया हांव पातकी सर परेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुल अपराध ह्या संस्कार मरी सगळ्या युवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kakut कर Sumia kakut कर Krista kakut कर Krista kakut कर Sumia kakut कर Sumia kakut कर महिमा देवा
आरोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विंचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढला आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सकडां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साखरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूंक फावो म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक पयलें वसाप दानियल प्रौदच्या पुस्तकांतलें वसाप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नाश जावचो ना देवाचें उतारें पदवेची अंगवस्त्रां तो नेसला अधिकाराचो पाटो ताच्या पेंगटाक बांदला अधिकाराचो पाटो ताच्या पेंगटाक बांदला तो
पृथ्वी तुवें थीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभात हांव तुझे सिंहासन घट उबे आसा. ससनात हांव तूं वासाय. ससनाच्या ससनात हांव तूं वासाय. तुझे उता सर्वेस्परा केदीन हालचे ना. संसार सरासार तुझ्या घरान फांगतली पवित्राय. तुझे उता सर्वेस्परा केदीन बदलाना. संसार सरासार तुझ्या घरान फांगतली पवित्राय. उघडपणाच्या पुस्तकांतले वाचप. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवात हांव, तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांत हांव आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांत कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतल्यान सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक राय कुडी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडतलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत आसा. आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा. तो सर्वेस्पोर देव. म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतार हें. देवाचे वदुपकार. सर्वेस्पराची नावें येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवाचो राय? जेजून जाप दिली, तुजेच देखी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हज्या विशयांत तुका सांगलां?
पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे सुपर्जन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय, विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम, ह्या पासत हांव जल्मलो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसो तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त रायादाई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 19व्या शतमानाचे अंत आनी 20व्या शतमानाचे आरंभार संवसारभर विविध देशांनी विविध जाग्यांनी सर्वाधिकाराचें राज चलतालें. हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन असले जायते सर्वाधिकारी उब जाले आनी हाचे परिणाम जावन तांच्या राजवडकेचे परिणाम जावन जायतीं झुजां, सांगाताच जायत्या जिवाचो संहार जाल्लो, जनांगाचो संहार जाल्लो आमकां दिसून येता. आनी ह्या वेळार 1925व्या वर्सा पापा पियूस 11वो एका दस्तावेजा मुखांतर आयचें हें फेस्त तो स्थापन करता. 1925 वर्स पयल्या महाझुज अंत जावन लोक तांच्या जिविताचें नवें आरंभ करून आर्थीक रितीन सुदरोवन आसलो एक काळ. आनी ह्या वेळार एका रितीचें भयाचें वातावरण थंयसर आसलें, कित्याक असलीं झुजां परत जाती जाल्यार मनशा कुळाचो सत्यानाश जातो असलें एक भंय आसतना पापा पियूस 11वो हें फेस्त स्थापन करून सगळ्या संवसाराचो आनी सर्गीचो राजा जावन आसा जेजू. आनी ताका आमच्या काळजांनी आमी जागो दिवंक जाय. ताणें आमच्या सोमेस्तांच्या काळजांनी जर वस्ती केली आनी राजवडकी चलयली तर जे नितीचें आनी स्वताचें राज ताणें संवसारी स्थापन करूंक आशिल्लें खुशी वेल्ली तें स्थापीत जातलें म्हणलो एक बरवोसो उदेसो केलो. आनी मोगाचेनो आज हें फेस्त संभ्रमत आसतना पिलातान जेजूक विचारलेलीं तीं 3 सवालां परत आमच्या उडासाक हाडया. पयलें सवाल, तूं जुदेवांचो राय? हें पिलाताचें पयलें सवाल. जर जेजू पिलाता समोर आसली ती परिस्थिती आमी पारकिली तर आनी त्या उपरांत जर जेजूचेर आमी नदर घाली तर जेजूक आमी राय म्हणून सांगेत काय? जेजू थंय खंयच्या अर्थान आमी राय म्हणून उल्लेख करचो वा उलो करचो? ताच्या लागीं सिंहासन ना, पदवी ना, ताच्या लागीं सैन्य ना, तो अस्कत आनी एकसुरो. आनी असल्या मनशान राजवडकी चलोवची कशी? राय जावचें कशें? आपूण कलत्या काळजाचो, आपूण दयाळ अशें कसलो राय उल्लेख करूंक शकता?
जर ताजे लागीं पाटलावदारां नात तर कशें तो इतर राज ताजें करून घेवंक शकतलो? तर जेजू खंयच्या रितीन राय, ताजे लागीं पदवी ना, राजवडकी ना, संवसारी दृश्टीन कसलोच स्थानमान वा अधिकार ताच्या लागीं ना, तर तो कसलो राय? आपूण एक राय म्हणून सांगूंक शकतलो की खंडीत जावन ताजे थंय अधिकाराचें प्रदर्शन ना, समाजांत प्रमुख जायचे म्हणली आशा ना, ताका ताजे थंय खुद्द जोड घे जाय म्हणलें एक कपाटपण ताजे थंय ना, आनी जुदेव लोकांचो पाठिंबो वा सपोर्ट ताका बिलकुल ना. तर असल्या वेळार आपूण एक राय म्हणून जेजू कसो सांगतलो? पिलाताचें दुसरें सवाल, कितें केलां तुवें? कितें केलां तुवें? कितें केलां जेजून? कितें केलां जेजून? तो जल्मलो गोट्यांत, एक सुतारी ताजो बापय, समाजांत कसलेंच स्थान मान अधिकार नासलेली एक स्त्री ताची आवय. 30 वर्सांचें गुपीत जिवीत आनी त्या 30 वर्सांत सुताऱ्याचें काम. 3 वर्सां ताची परगट जिणी आनी त्या परगट जिणयेंत ताणें थोडी संगती शिकयल्यो, थोडी कामां केलीं, अजापां केलीं. आनी ह्या मदें ताका बेलझेबूल लागला. तो पातक्याचो सांगाती, तो मोतीर सोमाना, तो पटकिरो, तो फोटारी असली नालिसायाची उतरां. ताणें कितेंच बरयल्लें ना, ताणें कसलीच पदवी सांबाळली ना, आनी निमाणें कसलेच आधार वा पुरावे नासलेले ते फटकिरे फिर्याद मांडून ताका त्या 3 किल्यांचेर खुर्सार मरण त्या 3 सोरां मदें. आनी ताका निमाणें निक्के पोंगसयत पोरक्याचो एक फोंड. तर कितें केलां जेजून? कितें केलां जेजून? पिलाताचें तिसरें सवाल, तरी तूं रायकी. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसारी दृश्टेन आमी पळयत आसतना सोम्याक वा जेजूक राय म्हणून थारावचें तसलें ताचें थंय कसलेंच नासलें. पूण परत एक फावटी पिलात सवाल करता, तरी तूं रायकी. आनी जेजूच्याच उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार वय, जेजू एक राय, पूण ताची राजवडकी फकत ह्या संवसारी सीमीत जाल्ली न्हय, ताची राजवडकी सगळ्या संवसाराक तशेंच सर्गी सीमीत जाल्ली. ताच्या राजाक आरंभ ना, अंत ना, ताचे राजवडकी निरंतरी. फाटल्या 21 शतमानांनी जायत्यो राजवडक्यो आयल्यो, विविध रितीच्यो पदव्यो अधिकार आमी पळयल्यो, विविध रितींनी रायांनी राजवडकी चलयल्ली पळयली, सर्वाधिकारींनी राजवडकी चलयल्ली आमी पळयली. पूण आज पर्यंत जेजून सगळ्या मनशा कुळाचेर घाल्ल्या तितलो प्रभाव खंयच्याच मनशान घाल्लो ना. खंयच्याच मनशाक आज जेजूक आसले तितले पाटलावदार खंयचल्याच मनशाक आज पर्यंत आमकां पळोवंक मेळोवनात. कसलेंच सैन, कसलेंच पाटलावदार नासलेले, म्हळ्यार फकत 12 जाण ताजे शिस आसले. ते सोडल्यार ताजे सांगाता ताका आदार दिवंक दुसरो कोणूच नासलो. आनी ते 12 जाणी निमाणे घडये जेजूक सांडून वेतात. एक सुरो तो आसा आनी हो एक सुरो मनीस, आनी ह्या एकसुऱ्या मनशाचें उतर आनी ताजें जिवीत इतल्या लोकांक प्रभाव घालूंक शकला की आज पर्यंत ताजो प्रभाव उरला. आनी ताज्या राजा खातीर ताजे पाटलावदार आज पर्यंत झुजोन आसात. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ताची राजवडकी निरंतरी. जेजूची रास
अंत नातलेलें. जेजूचेर भावार्थ आनी बरोसो दवरता तो हर एकलो एक झुजारी जावन आसा आनी हो झुजारी जेजू खातीर आपणाच्या जिवाचें बलिदान सयत भेटोवंक तयार आसा. ह्या एकसुऱ्या मनशा खातीर जायत्या लोकांनी तांच्या जिवाचें बलिदान भेटयलें, जायत्या लोकांनी वावर केलो, झुजले आनी तें राज विस्तारूंक आनी तें राज चडीत मापान स्थापीत करूंक ते वावुरले. कसलेंच जिवाचें गणने करिनासतना. तरी सोम्याची राजवडकी कसली? सोम्याची राजवडकी ती सताची राजवडकी, नितीची राजवडकी, ती मोगाची राजवडकी, बोगसाण्याची राजवडकी आनी ती सेवेची राजवडकी. हर एकलो मनीस जो मोगान, भावार्थान, सेवेन, बोगसाण्याच्या मनोभावान जियेता तो हर एकलो क्रिस्ताचो झुजारी. आनी असले झुजारी जायते आसा ते आमी क्रिस्ताचे झुजारी. मार्टिन लुथर किंग म्हणटा, आमच्या जेजू रायाचें रायपण त्या कुर्सार उमकळोन ताका दग दितल्या त्या लोकां खातीर बापातावन बोगसाणें जोडून दिल्ल्यान ते आमकां दिसून येता. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जें कितें सुम्यान शिकयलें, जें कितें सुमी जियेलो तेंच ताणें ताच्या निमाण्या वेळार सिद्ध केलें. ताणें मोग दाखोवन दिलो, बोगसाणें शिकयलें आनी निमाणें कुर्सार तेंच केलें. आमचो राय सिंहासनार बसून राजवडकी चलयना, पूण कुर्सार काडून आपली राजवडकी चलयता. आमचो राय रायाळ मुकुट वा रायाळ मुस्तायकीन आसून राजवडकी चलयना, पूण आपणाकच खाली करून त्या आपणाच्या माथ्यार कांटाचो मुकुट नेसून तो राजवडकी चलयता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताचें जिवीत आम सुमेस्तांक एक प्रेरण. आज पवित्र सभा आम सुमेस्तांक क्रिस्ताक आमच्या काळजाचो राय करूंक आपोवण दिता. आमच्या काळजांनी ताका प्रमुख स्थान दिवंक आपोवण दिता. जर क्रिस्ताचें ते स्वताचें नितीचें बोगसाण्याचें राज, ते मोगाचें आनी सेवेचें राज आम सुमेस्त थंय वस्ती करीत, तर क्रिस्तान स्थापन करूंक आशिल्लें ते सर्गींचें राज ह्या संवसारी आज आनीकी विस्तारूंक ते सकता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ताच्या झुजाऱ्यांनी हे राज आनीकी वर्त्या मापान स्थापन करूंक वावरूंक आसा. क्रिस्ताच्या सेवेंत आमकांच आमी समर्पूंक आसा. सांगात आसा क्रिस्ताची वळख नातलेल्यांतय ते राज स्थापन करूंक आमी वावरूंक आसा. आनी ह्या पासत जशें क्रिस्त सेवेच्या मनोभावान जियेलो, मोगान जियेलो, बोगसाण्याच्या मनोभावान जियेलो, तशें आमी जियोंक आसा. तर आज हे क्रिस्ताचें बलिदान थोड्याच वेळार ह्या वेदेचेर आमी भेटयतले. हांव जशें क्रिस्तान आपणाक खाली करून आमी सुमेस्तांक समर्पिलें, तशेंच आमी आमकांच त्याग करून पेल्याच्या सेवेंत आमचो आदार दिवच्याक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर्पदार बापाक, सगळ्या आनी तुमच्या आस्पदाक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्यासपताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभावलो, ओंकार मरियतांत जल्मालो, पोंस पिलातान ताका कष्ट असले, ताका कुसार जाल्लो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पद्वेदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांचे मुसलिमी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पतक्यांचे बगसाणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जीव. आमेन.
मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप, जें कितें आमी मागता तें तो आमकां फावो करता. ह्याच भावार्थान आनी बरोवशान सर आमची मागणी आमच्या देवा बापा थंय आमी उबारया. बापा, ह्या संवसारी तुज्या पुता क्रिस्त राया परी सतानितीचे राज बांदून हाडूंक आपले परजेक दैवीक प्रेरण दिवच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सतानिती खातीर झुजूंक तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान बर म्हूण मागता. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थना आयक. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजू राया परी मोगान लोकांची जतन करून आपलो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक लोकांचे उदरकते खातीर विविध योजना रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारार आयिल्ले कोरोना पिडेतावन आमकां निवार. आमी तुजे परजेन भवार्थान आनी सोंसणिकायेन जियेवन तुका साक जावंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या सतानितीच्या राजा पासत वावुरतल्या सर्व सामाजीक आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी दोगदोणी, बेस्टवणी आनी इतर समस्यांक भियेनासतना तुजे सताचे राज विस्तारूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवजनांनी आनी भुरग्यांनी सतानितीच्या मौल्यांनी वाडून तुज्या पुताच्या राजाक सहज जाल्लें जिवीत बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. ह्या वेदी बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता क्रिस्त रायाच्या कुडी रक्तान घट जावन भवार्थाक साक्ष दिवची आनी सतानितीन जियोवची मोगाची झुजारी जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. घडीभर मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजा बसत आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांनी तुझ्या थंय उबारलेली ही मागणी स्वीकार कर. आम्हा सुमेस्तांक मोगाच्या सेवेच्या आनी बोगसण्याच्या मनोभावाचे व्यक्ती कर. ही मागणी आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवंक दिता, सर्वस्व म्हजें तुका मोगान समर्पिता. बापा आमच्यो काणिको उर्दो आनी वायन तुका भेटोवंक सो. गे बापा आमच्यो काणिको उर्दो आनी वायन तुका अर्पून सो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मालकांनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या गावात सर्वस्व स्मरण घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पदकांचें बोगसाणें सोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेन हाडून तुज्या सुपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका बेडयता आनी तुंच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सोसनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सरसनेसो. शांतीची ती निर्मळ बली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशें मनशा कुळाचें सडवण संपयली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडूंक एक ससनीक आनी स्वार्थीक राज तुजे महिमेक ताणें ओपून दिले. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे मोगाचे आनी ससनिकायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बनला तुज्या बाबा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta så gut purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनः जीवन कोण आमी परगडता. तुझ्या
Sharia, Sumya Jesu, Ami Atreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी होचविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आमकां समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याचाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे मये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता, आविलाचे सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर्व काळी तुका मारवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाय सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. Amen. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान येतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतीन सर पातकांतली सुदय आनी सर आकांतांतली वाचय. कित्याक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुद जावन एकामेकाक शांती पाठवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सम्या तूं म्हजे भितर आमची म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. गवळ्या
सत्करे वाटकरेंस मीठ पृथ्वीचे करे मीठ पृथ्वीचे जीवन पंगीन आमच्या भरवशाची देणे ख्रिस्तायाचे जेजू गवल्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेजू गवल्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया जेजू नजरेला देव बाळा मरेच्या इष्टा तू पात्यांच्या तुझे विंची येना जेजू गवल्या बऱ्या दी तू जीवित म्हाका जेजू ख्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सुमी जेजू क्रिस्त सकटां सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताज्या आज्ञा पाळोवंक आमकां अभिमान भोगता ताज्या दाबाचे परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण आमी घेतलां तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी तुज्या राजांत आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडुकार Krista संगी समकुया संसारा बरी खबर परगट्या सर्लोका प्रीतीन शांतीन जियेल्या समाजा उतरां करमेन सासरिल्या क्रिस्ताया भाव भयणी परी एकवट एकूटाम जावन जियेल्या एकूटाम जावन जियेल्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेल्या अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवश्या क्रिस्ता संगी समकुया संसारा बरी खबर परगट्या सर्लोका प्रीतीन शांतीन जियेल्या समाजा उतरां करमेन सासरिल्या क्रिस्ताया मोगाळ पुत्रा सोवे
अवतार मरे आशीर्वाद दिवांका भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.